माय मोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्त्याच्या कामाक लागून फाटल्या 2-3 दिसां सावन वास्कोत व्हड प्रमाणात येरादारीची कोयंडी. थळाव्यांक सोंसची पडटा कळ. संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी धरता नेट. पुराय गोंयांत व्हडा दबाज्यान मनयली जेजूच्या जल्माची परब. इगर्जेत मध्यान रातचे जाले मीस. बाळ जेजूच्या जल्माची काणी सांगपी देखाव्यांनी सगळ्यांच्या मनाचेर घालो बोनेळ. कोयर एकठांय करपी मडगांव नगरपालिकेच्या दिसपट्ट्या पगारांतल्या कामगारांचे फाटले 2 म्हयन्यां सावन हुमकळटा पगार. समस्येकडेन चल्ल्या आडनदर. कांय नगराध्यक्षान ओडला कानार केस. लोकांक पडला प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तानिया हॉटेला लागसार भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्त्याच्या कामाक लागून फाटल्या 2 ते 3 दिसां सावन वास्कोत येरादारीची व्हड प्रमाणात कोयंडी जाल्या. समस्येक लागून थळावे बरेच फुर्योज जाल्यात. येरादारी पुलीस आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडल्यान बेगोबेग हस्तक्षेपाची मागणी नेट धरता. पळयात. सिच्युएशन व्हेरी बॅड आसा. काल दाजीक सांगलेले, काल दाजीन पुलीस दवरले म्हणून सांगलेले. आयज एका हांगा पुलीस ना. जवळ जवळ अर्दे वर पावण तास ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. ते मातशें तेचेर लक्ष घालचे बेगीचे बेगीन. कितें काम चालू आहा? काम चालू आहा ते कितले दीस जाले तेंच्यांनी ड्रेनेज फोडून दवरला. तेचे आमकां सगळ्यांक त्रास जाता लोकांक. वी आर सफरिंग. मातशें प्लीज लुक इन टू द मॅटर. आय टोल्ड दाजी ऑल्सो एंड गिरीश बोरकर ऑल्सो. आय टोल्ड. Anybody heard about this? Yesterday there was the law and order, but today I don't know what happened. कोण ना? आयज क्रिसमस वयल्यान. No, yeah, please. कोण ट्रॅफिक पुलीस आहा कोण? कोण ट्रॅफिक पुलीस आहा कोण? हा? ट्रॅफिक पुलीस कोण ना? कितें हालत आहा थंय? कितें हालत आहा तूं सद्या? आपण हांगाचो हो मदीं गेला जीप आसा पळय तो मदीं गेलो. बसवाला आपूण फुडयला आनी सगळें ब्लॉक करून दवरला. आता गेले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. पुराय गोंयांत व्हडा दबाज्यान जेजूच्या जल्माची परब मनयली. इगर्जेत मध्यान रातचे मीस जाले. तातूंत व्हडा प्रमाणात भक्तांनी वांटो घेतलो. लायटी, नखेत्रां आनी हेर तरेच्या लायटींनी चर्च सजयिल्ली. बाळ जेजूच्या जल्माची काणी सांगपी देखाव्यांनी सगळ्यांचेर मनाचेर मोनेर घालो. पळयात नातळाचे कांय झलक. Important of the feast today is it is a birthday of Jesus. Okay, जेजूच्या जल्माची परब. सो आमी देव म्हूण सत मानता. आनी जेजू जो देवाचो पूत देव आहलो पूण मनिसान आमचे मदें आयला. मनीस जाला आमकां पातकांतली सोडोवंक, मनांतली सोडोवंक आनी नवें जिवीत आमकां दिवपाक हो जेजू आमचे मदें आयला आनी ताणें केलें. आतां आमी फकत सत मानूंक जाय आनी ताचेर भाट धरून आमी जिवंक जाय.
इश्टिच्या भयणी भावांनो, देव बरी सांज तुमकां. म्हजें नांव डिकन सुनील साल्वादोर आल्मेदा. हांव म्हजे गवळीक विद्या मंदिरांतल्यान हांव हांगासर येता आनी म्हजी सेवा हांव दितां. सांताक्रूज पॅरिशींत फादर रिचर्ड, फादर क्लॅरन्स, फादर मारियान आनी डिकन हांव सुनील आल्मेदा आसा. हांगा आमी सगळीं बरे भाशेन माय मोगान आमी जियेता आनी हो पॅरीश जावन आसा चड उर्बेवंत पॅरीश. हांगा आसलेले सगळे लोक मोगान जियेतात आनी सदांच आपली आत्मीक तयारी करून सदांच मिसाच्या बलिदानांत ती भाग घेतात. आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी जाय ती तयारी आमी केल्या आनी क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां म्हणटा आनी शिकयता आमकां आमच्या जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक आनी जेजूचे आनी परत जेजू आमचे सवे येता तो उगडास करून आमी जाय ती तयारी आमी केल्या. आतांच काल आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतांत भाग घेवन आत्मीक तयारी करून जेजूक आमच्या काळजांत जल्माक हाडूंक आमी चड वावुरल्या. म्हजें नांव डॅनियल ब्रिटो. हांव मेंबर आमचे होली क्रॉस चॅपल आसलें. आमचे कपेलाचे मेंबर सगळे मेळोन एक फावटी आमी हांगासर एक व्हडलो गोठो केला. चडशे वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन केला. हांगासर आमी जेजूच्या जल्माचो गोठो घातलेलो. तेच्या उपरांत रेंव दर्यावयली माती सगळी, मागीर हांगासर ही बॉर्डर लायल्या ती जावन आसा सगळी शेतांतली आमी माती चिखल हाडून ते केला. हांगासर सगळे हांगासर नॅचरल थिंगा दोंगर दाखयला ते खडपां हाडल्यान आमी दर्या वयली. तशेंच कासल केला ते जावन आसा वेस्ट कार्डबोर्ड, तेका आमी एक किंग्स पॅलेस दाखयला. नेरुजात घातला ते आतां वाडटलें तें जावन आसा भात घातला आमी, तशेंच नाचणी घातलेलें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोयर एकठांय करपी मडगांव नगरपालिकेच्या दिसपट्ट्या पगारांतल्या कामगारांक फाटले 2 म्हयने पगार मेळूंक ना. नाताळाच्या आदल्या दिसा पगार मेळटलो अशी आस्त तांकां आशिल्ली, पूण परिस्थिती जैसे थेच आसा. हाचेर खर दखल कोण घेतलो? केन्ना तांकां पगार मेळटलो? पगार दिवपाक कळाव कित्याक जाता? हे समस्ये कडेन दुर्लक्ष केले वता वय अशे साबार प्रश्न हुमकळत आसात. आम्ही दोन्ही सायडीन ना तेही सांगता ते खरे न्ही. बेश्टे रस्त्यार येतले ते 2 महिन्याचे सॅलरी रस्त्यार आयला. पोटा भूक लागली म्हणून ते रस्त्यार आयले. आयज आमचे गोंयभर जगभर जनता रातचे आमी सगळे वायंड अप करता. जेन्ना आमचे किचन घर हे करता, सकाळी उठून साफ करता आनी आमी कचरो भायर करता. कचरो आमकां नाका, तो कोण येवन तरी व्हरता, हे येवन व्हरतात. बट जेन्ना पगार दिवपाचो आसा तेन्ना आमकां खंय ना खंय फाटीं सरता, तेन्ना आमी विसरता.
एक दीस तर कचरो साफ जायना थंयसरलो काडना घाणी येता आनी तेन्ना आमी उचामोव जाता. बट वेन वी हॅव टू गीव म्हाका दिसता आमी विसरता हांगा. अनग्रेटफूल सोसायटी जावंक उपकारना आमी. वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी हे पळय जे बसल्या कदेलींचेर इन चेअर ऑफ ऑथॉरिटी ताणें डिसिजन घेवंक जाय. हे पळय आसा जे म्युनिसिपालिटी वर्कर्स तांकां केन्नाच विसरूंक जायना. एंड दीस हांव शाबासकी दिता सगळ्यांक इन्क्लुडींग बाब सावियो कुतिनो फॉर टेकिंग इनिशिएटीव आनी सगळे हांगा मेंबर्स आसा शाबासकी दिता की क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ केअरिंग एंड शेअरिंग. आनी ह्या फेस्टिवला दीस म्हाका दिसता दे आर रिचींग आउट. एक आउटरीच म्हण आसता पळय ते तांकां दिवन म्हाका दिसता खंय ना खंय दे आर एक सफरींग आसा ते मातशें लेस कर. हांव ताका शाबासकी दिता सगळ्यांक. देव बरें करूं म्हणटा फॉर टेकिंग इनिशिएटीव. इतलेंच म्हणून हाचेर आमी पॉलिटिक्स करूंक उपकारना. बट वी आर फोर्स टू स्टँड बाय दीज वर्कर्स. कोणे तरी तांचो इनिशिएटीव घेवन तांकां हक दिवपाक जाय, तांकां जस्टीस दिवपाक जाय. आनी नाव दॅट ही हॅज ब्रॉट टू माय नोटीस आय वील परस्यू दीस. कोणे पळय आपणाचे एक सांगता तांकां पगार दिवना बट आमचे भशेन ते टॅक्स पे करता. आनी हे पळय ऑथॉरिटीन बसल्या पळय तांकां तर पगार मेळटा जाल्यार हे पगार करता. आमी फारीक करता ते करता. यू कॅनॉट बी अनग्रेटफूल. जस्टीस वील बी गिवन टू. चड दुख्याची गजाल म्हळ्यार कांय आमचे वर्कर गार्बेज कलेक्शनाचे वर्कर जे आमची सिटी क्लीन दवरपाक इतली वावरता, इतली रिस्कान काम करता, तांकां आज पासून पगार पडना. आनी पगार कोणाचो नोव्हेंबर म्हयन्या पडना पयलीं सगळ्याक. आनी डिसेंबराचो एक सदां ट्रेडिशन आसा की क्रिसमसा पयलीं तांकां 50% डिसेंबराक पगार मेळटा. सो ह्या लोकांक नोव्हेंबराचोय मेळना ना म्हणल्यार डिसेंबराचोय मेळना. सो इतली दुख्याची गजाल की हांकां काळीज ना की ह्या वर्करांक तांचो ड्यू आसा, हक्क आसा तो दिवपाक. 12 वर्कर तितूंतले तांकां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा कन्फर्मेशन करपाची. 4 ऑगस्टार ऑर्डर येयल्ली हायकोर्टाची तांकां कन्फर्मेशन करचें म्हण. आज आमी डिसेंबर आसा तरी पासून ती हायकोर्टा ऑर्डर इम्प्लिमेंट जावना. आनी तांकांय बी येना रेग्युलरायझेशन वर्कर पगार एक दिवना तो दिवना. तो तांचो डेली वेजीसाचो सुद्दां पगार दिवना तांकां. आनी 12 जे वर्कर आहा ते तांणी टेम्पररी स्टेटस म्हूण न्यू स्कीम काडला गव्हर्मेंटान. आनी ते टेम्पररी स्टेटसा अंडर तांकां एप्लिकेशन घालून तो टेम्पररी स्टेटस घेवपा पडटा आनी तांकां फिक्स पगार आसता. आतां कांय वर्करांनी लेटर दिला की आमकां टेम्पररी स्टेटस दितल्या बरें आहा पूण आमकां रेग्युलरायझेशनूय जाय. कित्याक 12-14 वर्सां तेम काम केलां डेली वेजीस पूण तांकां डायरेक्टली तुमी टेम्पररी स्टेटस दिता आनी थिंगा घुसयतात. कित्याक तांकां न्ही रेग्युलरायझेशन म्हणटा हेजे मुखार आसपाना कित्याक डिक्लेरेशन आहा तेजें. आनी इतलीं जीं फॉर्मां आहा ती तेणी फॉर्म तांकां फॉर्म व्हरपा सुद्दां दिवना. एप्लिकेशन फॉर्म तेणी सायन मारून आपल्याकूच दवरला, कोणाक वाचूं सुद्दां मेळना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. शांतादुर्गा फातर्पे कान्नीचे जात्रेक भव्य रथ मिरवणूक जाली. भाविकांची उपाट गर्दी या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. धार्मीक कार्यावळींचो लाव लोकांनी घेतलो. पळयात कांय भक्तिमय खीण. पंढरीला जाऊ आणि जावया पाहू. पंढरीला जाऊ पंढरीला जाऊया. आज माझ्या दिंडीत शांतादुर्गा आली. आज माझ्या दिंडीत शांतादुर्गा आली.
पंढरीला जाऊ आणि सावळा पाहू. आमची 4 दिसाची जात्रा आज संपता. आमची जात्रा भरपूर उमेदीन आणि मौजेन जाली. आयज सकाळी 6 वरांचेर पहाटे आता महारथारोहण जालें. आमच्या 4 रथांक दिंडी आसली ह्या वर्साक आणि ती आमी नवीन स्टार्ट केल्ली आणि दिंडीच्या गजरांत आमचे 4 रथारोहण जालें. सगळीं भाविकांनी म्हणलें अमनो दिंडी आशिल्ल्या कारणान भरपूर बरी मजेन जात्रा जाली आणि रथे बी जाले आणि भरपूर लोक उपस्थित रावन आमच्या जात्रेची उर्बा वाडयली. तशेंच मागता भाविकां कडेन 26, 27 आणि 28 तारखेक आमची पावणी आसतली. सकाळची 10 ते 1 पर्यंत, नंतर 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच लोकांनी उपस्थिती दाखोवपाची आणि आमची पावणी बी साकार करपाची. म्हाका दिसता की अंदू वर्साच्याकूय चड लोक जात्रेक आयलो. हे सगळे लोकां पळोवन मन प्रसन्न जालें. अजून दिसता की ह्या स्थळांतल्या देवा देवतीचेर लोकांची भक्ती वाडटा. आमी जे पळय अन्नदान करतात ते म्हाका दिसता सगळ्यांच्याकूय श्रेष्ठ दान. आमचे महाजन लोकांक इतली बरे उमेदीन वाडटा की ते पळोवन मन भरता. ही जात्रा जी सक्सेसफुल करवा, कोण आदार केलो, कोणाचा हातभार लागलो तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करता. तशेंच आमचे भक्तगण जे व्हडा संख्येन उमेदीन हांगा जे उपस्थित रावले तांकां हांव मना कारणांतल्यान देव बरें करता म्हणटा. भक्तगणा शिवाय जात्रा सक्सेसफुल जायना. पंढरीला जाऊ आणि सावळा पाहू. चला रे माऊली पंढरीला जाऊ आणि सावळा पाहू. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव येवकार पोया फुडल्यो खबरो. काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान सेंट सेबेस्टियन यूथ क्लब मुरिडाक फातोर्डाक 5-3 अशा गोल फरकांनी हारयलो. युनायटेड क्लब ऑफ तळावलीन ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोनूय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. तळावले सरकारी मुळाव्या शाळेच्या मैदानात ही सर्त बरीच रंगली. 5-3 अशा गोल फरकांनी जैतिवंत जावन UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान सुवात मेळयली. पळयात कांय रंगतदार डावपेच. दोगूय मातशें इंजर्ड अशें आसलो म्हण आमी यंग भुरग्यांक चान्स दिलोलो. सो मातशें गेम जायना ती जाता चोयन आमी दोग जाण भितर सरलोले. सो मातशें गेम चेंज जालें, आमी भितर सरले तशें खरेंच. आणि टाय ब्रेकराचेर कितें दिसता? टाय ब्रेकर आमची मारपा भिरांत दिसता पूण टाय ब्रेकर बरो जालो, तेणीक भायर मारली पूण हातीक लागूनय भितर गेली म्हाजी, ना जाल्यार पयली थर्ड पेनल्टीचेर कवर जातालो. कितें दिसता फुटबॉल हो गोंयचो फुटबॉल म्हण डिक्लेअर जाले कडेन यंग भुरगीं येता जाल्यार कितें जावपा जाय? यंग भुरगीं येता जाल्यार चान्स दिवपा जाय. गोवा GFA ना ते आनीक वाडोवपा जाय फुटबॉल. हे आतां पळय
ISL येयले मध्येच इतले वर्सां चल्ले आनी आतां ISL बंद कितले प्लेयर पिड्यार जाले तर गोंयांत तशेंच आख्या इंडियेक पिड्यार जाले प्लेयर कितें प्लेयरांनी आतां तेंचे पोटाचें कितें हे सरकारान आनी AIFFान बीन मुखार प्लेयरांनी वयर काडून जायतो आदार करपाक जाय न्हू जाय तसो सपोर्ट प्लेयरां मेळना GFA मेळना आतां तुमी आमचेच काणकोणा थिंग येवपाक इतली हें करता तरूय मातशें डिफिकल्ट जाता सगळे म्हणटा काणकोणकार बरे बरे म्हणून पूण खंय तरी सपोर्ट नासतना पण नासतना येता आमी अजून भुरग्यांक हांव तुका खरें सांग आमच्या भुरग्यांक 1 रुपया दिनासतना ते हांव आतां सांगता म्हणल्यार हांव आहा म्हणटा पासून ही टीम आहा जेन्ना पासून हांव ना ते एकलो भुरगो दुसरी टीम दुसऱ्यान घातले जाल्यार कोण येवपाची ना 1 रुपया घेनासतना म्हाजी प्लेयर खेळपाक येता म्हाका हांव तांकां पगार दिना कांय कितें पेट्रोलाचें दिना कांय ना फक्त एक मोगा खातीर येतात फकत म्हाजी मोगा खातीर येता गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक तापमानात व्हड बदल जावचो ना. नितळ मळब आसतले. सकाळी दव आणि सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले, दनपारां उश्णताय आसतली जाल्यार सांज वेळार थंडसाण पातळटली. IMDन अदमास उक्तायला. शुक्रारच्या चडावत आनी उणें तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट दिवंक ना. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब, दनपारां उश्णताय. कांय सुवातांनी घोळटले थंड वारे, सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. शुक्रारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.